नमस्कार. ऐकात म्हजी कविता शेजाऱ्यांक शेजाऱ्याची नोसाय. शेजाऱ्यांक खंय शेजाऱ्याची नोसाय आसता अशें म्हणटा. तुवें बरें येस आवडल्यार शेजाऱ्याक खंय बरें येस रावता. बरी फेस्ताची परबीं दिल्यार फुडलें फेस्त पळोवंक मेवता. तूं कसो आसाय जरी बरो ना बरो जायत म्हूण ताजे पासत मागपाक फाटीं सरता. देव बरो दीस दिवं म्हणपाक ताजो दीस बरो वयतलो म्हूण तोंड दोडटा. देव बरी रात दिवं म्हटल्यार ताची रात बरी वयतली म्हूण नोसाय जाता. खुशाल नव्या वर्साची परबीं दिवपाक लिपता, कारण ताचें वरोस खुशालकायेचें आनी शांतीचें जायत म्हूण भियेता. खुशाल वाडदीस आवडले शेजाऱ्याचें आनी एक वरोस वाडलेलें नाका. खुशाल काजराचो दीस आवडल्यार त्या जोडप्याक आनेक वरस सांगाताक रावतले जाल्यार नाकाच नाका. अशे जायते शेजारी आनी इश्ट पाचारूंक सोदिना, कारण तांकां नाका दुसऱ्याक येस मेवलेलें, बरें फेस्त जालेलें, नातालां खुशाल जालेलीं, नवें वरोस मेवलेलें, बरी देवान भलायकी दिलेली, बरो दीस मेवलोलो, बरी रात मेवलेली, खुशाल नवें वरोस पावलेलें आनी एक वाडदीस पळोवंक मेवलोलो आनी एक काजराचें वरोस सांगातान सारलेलें. काळीज आसून जाता काळीज नासलो आपसू आरती. पेल्याचें बरेंपण पळोवंक सोदिना तसलो त्याच पासत तांचे दोळे फुट्टा. पूण जाणा जा, जो कोण दुसऱ्याचें गात चिंता तोच गात आपल्याकूय रावता. हें शेजारी मोदें न्हूय, पूण आमचेय मोदें घडटा. देव बरें करूं.